मनशाच्या जिवितांत एक घडीत जाल्ल्या वाज हांव तुमच्या मुखार दवरतां. तुमी पोरण्यासोल्ल्यांत रूथ म्हूण एक पुस्तक आसा आनी तुमी वाचल्यार थंय रुताची कुटुंबांत बेतलहेमांत जुदाच्या बेतलहेमांत दुखोळ पडटा न्याय करताच्या वेळार. आनी ते दाळा थंय एक कुटुंब आसता आनी त्या कुटुंबाचें नांव अशें म्हूण दिलां बायबलांत. आनी ताच्या दादल्याचें नांव एलिमेलेक आनी ताच्या बायलेचें नांव नहोमी आनी पुतांचीं नांवां महालोन आनी किलियोन. हीं 4 जाणां त्या दुखोळाच्या टायमार बेतलेमान दुखोळ पडल्या वेळार खाना उरविनातल्या वेळार तीं मोहाबाच्या देशाक येतात, मोहाबांत वस्ती करूंक येतात. आनी थंय मोहाबांत वस्ती केल्या उपरांत थोडे तेंपाणी त्या नहोमीचो घोव एलिमेलेक मरण पावता आनी तांचे पुतांचें लग्न जाता. आनी पुतांचें लग्न जावन 10 वर्सां उपरांत दोगी पूत मरण पावतात आनी तांकां खंयचीं भुरगीं नातिल्लीं. आनी रूथ आनी नहोमी आनी एक सून हीं तेगां मात्र उरतात. पूण रूथ सासूमायचो सांगत काण घेवन पाटी तांच्या गांवाक येतात बेतलेहेमाक आनी एक सून तांच्या घरा पाटी वेता. नहोमी ओट्टू रूथ मात्र आसता. आनी ह्या कुटुंबाक मागीर सगळें बरेंपण जाता. तुमी रुथाचो ग्रंथ वाचल्यार सगळीं आशिर्वादां वयर आशिर्वाद त्या कुटुंबाक मेळटात. कितें जालां, तिचो घोव मरण पावलो, 2 जाण पूत मरण पावले, एक सून सांडून गेली आनी एक सून पाटलाव करून येता. ही आवय नहोमी आनी रूथ हांकां धाराळ आशिर्वादां मेळटात आनी तो गांव प्रत्येक समृद्धीचो गांव जाता. तर ह्या कुटुंबाक इतले कश्ट कित्याक आयले? तांकां त्या बेतलेहेमांत तावन त्या आनी एका गांवाक कित्याक ताका आपोवन व्हेलें? बेतलेहेमाच्या गांवांत तावन तांकां मोहाबाच्या गांवाक कित्याक ताणें आपोवन व्हेलें देवान? कित्याक तांकां धाराळ आशिर्वादां मेळचीं आसलीं आनी कितें तेंगे बरेंपण जावचें आसलें बेतलेहेमांत. देखून पयल्या सुवातेर त्या बेतलेहेमांत दुखोळ येता, कश्ट येतात, अनवर येता, पिडा शिडा येता, निरासपण येता, सलवणी येता आनी कुटुंब पळापळ घेता आनी एका देशाक. पूण देव सगळें बदलयता आनी तांकां प्रत्येक पाटी बेतलेहेमाक हाडटा. आयची परिस्थिती पळयल्यार आमकां अशेंत पळयल्लें दिसता. हरियकलाच्या कुटुंबांनी अनाहुतां अनवरां घडल्यांत, कितलेशा कुटुंबांनी मरणां जाल्यांत, कितलेशा कुटुंबांनी दुखांत आसात, कितलीं कुटुंबां आनी कितें निरासपण आसात, कितल्या भुरग्यांचे तेंते सावानी आसात. आनी ह्या कोविडाच्या भंय भिरांती एक खंय पैन करूंक ना, खंय वचोंक ना, कुटुंबादारांक मेळोंक ना, आपल्या आवय बापायक भुरग्यांक मेळों नातले बरी. थोडीं गल्फांत शिरकल्यांत, थोडीं गांवांत आसात. खंयचें तरी मुखार वचोंक जायना, खंयची कार्यक्रमां करया रे, कार्यां बरीं करया म्हळ्यार ताकाय लोकांक येवंक ना, मरणाकी लोकांक येवंक ना. परिस्थिती बदल इतले पुरा कित्याक अनवरां येतात? कित्याक म्हळ्यार मुखलो काळ आनी की बरेंपण आमकां आडचार आसा. देखून कशें रुथाक आनी नहोमीक सगळें बरेंपण मागीर पळोवंक मेळ्ळें. कश्ट मारिफात तितले कश्ट आयले, कुटुंबाच्या मनशांक होगडायलें जाल्यार कित्याक होगडायलें तें सगळें देवाचें येवजन आसलें. आनी ह्या कुटुंबाक परत फाटयान आपल्या देशांत दवरून तांकां आशिर्वादीत केल्लें आनी बहस म्हणल्या त्या दादल्या कडेन रुथाचें लग्न करून व्हडल्या रायाळ कुळवरान तांकां रावोंक दिवचें हें सगळें देवाचें येवजन आसलें. मगाच्या भाव आनी भयणी, आमी मरण पावल्यांक दूख पावता, वय खंडीत जावन दूख पावता. मरणां मस्त घडटात. पूण एक उडास दवरचें, हाच्या फाटल्यान कितेंगे बरेंपण देव आमकां करते आसा, हाच्या फाटल्यान कितेंगे आमकां बरेंपण आसा, हाच्या फाटल्यान कितेंगे आशिर्वाद आसा. देखून देवाचें उतर आज आमी आयकोवया मगाच्या भाव आनी भयणी. आमी निरासपणाक वेचे नाका, आमी सलवणी आपणावची नाका. आमी सलवनांतले देवाचे दूत आमी जावन आसा. आमी देवाचे सांगता जियोवचे देवाची भुरगीं जावन आसा आमी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून कांयच भिये नाका. देखून लुकास एवांजेल सांगता 7 अध्याय 10 वाक्य, लुकास एवांजेल 7 अध्याय 10 वाक्य सांगता, समेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती कर्ण म्हणाली, व्हड एक प्रवादी आमच्या मध्ये उब जाला, उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला.
पळया जेजू येवच्या टायमार जेजूनी अजपण अद्भुत करच्या टायमार कितले दुकोळ आयलेले कितले समस्या आयलेले तुम्ही बायबल वाचल्यार आमकां कळटा परनसलो वाचल्यार जेजूच्या येण्याच्या वेळार जाल्ले पुरा कितें पुरा जालां गांवांत कितले पुरा दुकोळ आयल्यात इजिप्त कितें जालां बेतलेमांत कितें आसलें नजरेतांत कितें आसलें सगळें आनी खंयचो तो राय आसलो कितल्या भुरग्यांचे संवार केले कितली ल्हान ल्हान भुरगीं 2 वर्सांच्या सकयलीं सगळीं मरण पावलीं पुरा कित्याक हें पुरा जाडलें कित्याक एक प्रवाद ह्या संवसारांत येवंक आसलेलो आनी तो जावन आसलो जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन आसलो आनी समेस्तां ती भियोन देवाची स्तुती कर म्हणाली जेजून करचें अजापाने अद्भुतां पळोवन व्हड एक प्रवादी आमच्या मदें उठला देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला परत एक पटी मगच्या भावा आनी भयणी देव ह्या परजेच्या संवसाराची भेट करूंक येतलो कित्याक तोने भेट करचूं येवच्या पयलें हें सगळें नितळ जावंक आसा हें सगळें पवित्र जावंक आसा खोटेपण सगळें नाश जावन वचूंक आसा हो संवसार सगळो बदलूंक आसा कित्याक देवाचें येणें बेगीच आमच्या जिवितांत जातलें मगच्या भावा आनी भयणी हो बरवसो दवरून आमी मागता जाल्यार हे बरवसो दवरून आमी ह्या देवाचेर पातयेता जाल्यार खंडीत उणेपण आमच्या जिवितांत पडचें मगच्या भावा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमकां मुखार सांगता इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 7 अध्याय 14वें वाक्य इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 7 अध्याय 14वें वाक्य म्हणटा आनी ह्या लोकाचेर म्हजें नांव उलो मारलां आनी ज्या लोकाचेर म्हजें नांव उलो मारलां तो लोक खालतो जायत जाल्यार तो लोक काही खालतो जाय जाल्यार आनी म्हजे लागीं मागत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार हांव सरकार तांकां आयकतलो आनी तांकां हांव बक्षितलो आनी तांचे देश पिडेंतलो बरो करतलो आतां सगळो देश ते पिडो जाला सगळीं राष्ट्रांत ते पिडेंत वळवळटात आनी ह्या लोकांक आज मगच्या भावा आनी भयणी आमी हर एक दीस मागता कित्याक आमी कित्याक इंटरसेशन करता हो सगळो संवसार बदल जाय कित्याक देवाचें उतर सांगता सर्व राष्ट्रां येवन देवाक आराधन करतलीं आनी देवाच्या पांया तळा सरपडटलीं म्हणून कित्याक आज सगळीं राष्ट्रां देवास थंय येवनात देव संघाच्या आसनात देवाच्या पांया तळा सरपडनात देखून आमी आज मागजे इतलेंच हें सगळें बदलवण जायचें आनी ज्या लोकांचेर म्हजें नांव उलो मारतात कोण देवाचें नांव उलो मारता आनी जो कोण मनीस खालतो जाता खालतो जाल्यार म्हजे लागीं मागत जाल्यार आनी म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार हांव सरकार तांकां आयकतलो आनी तांकां हांव बक्षितलो तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो मगच्या भावा आनी भयणी देवाचें उतार पळया हें आमी आज क्लेम कर मागचे मगच्या भावा आनी भयणी कित्याक आमी खंडीत जावन आमची जिणी बदलल्यार मस्त जाणां कुमसार जातात सगळे जिणी बदलूंक ना काली कुमसार जातात पदकां बक्षल्यार जालें पाटी बसान तिंत पदकां तेंत करचें तशेंच जिवचें हें मनशापण न्हय हें क्रिस्तांवपण न्हय हें देवाचेर पातयेन जिवचें जिवीत न्हय जर तूं देवाचेर पातयेता तुजेर आसली एक वायट संवय जाल्यार तुवें सोडूंक जाय मगच्या भावा आनी भयणी तेन्ना मात्र बदलावण येता आमी काली बदल्यार पावना आमची कूड सगळें नितळ जायचें प्युरिफिकेशन जायचें तें नितळ जायचें जाल्यार पदकां रहीत जायचें जाल्यार आमी देवाक उलो मारचें आनी पाताक सांडीचें आनी जिणी बदलीचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी मुखार सांगता जॉबाचो ग्रंथ 30 आनी 4 अध्याय 20 आनी 1 वाक्य जॉब 34 वर्स 21 अशें सांगता कित्याक मनशाच्या वाट्याचेर दोळो दवरता मनीस कसो जियेता गी म्हणून तो पळयता ताची पावलां तो पळयता तो खंयच्या वाटेन चलता ताचें जिवीत कशें चलता खंयच्या वाटांनी तो बेता कितलें खोटेपण तो आदरता ताची मोतीची चिन्नां कसलीं ताच्या काळजाची भगणां कसलीं हें सगळें सर्वेस्पोर देव पळयता कित्याक मनशाच्या वाटाचेर तो दोळो दवरता आनी ताची पावलां तो पळयता प्रेज द लॉर्ड आमचे एक मॅट तो पळयता देखून आमी एक मॅट करतना सत्रायन आमी चलूंक जाय देवा विरोध केदीस आमी वचून जो देवाच्या उपदेशा विरोध आमी केदीस वचून जो देवाचो मोग आनी देवाची भिरांत आमच्या काळजांत जो आसा जे ती आमच्या मोतीन कंसजे आनी जेजूचो मोग आमच्या काळजांत नियाळी जे आमी देखून आज देवाचें उतर आमकां हे पुरा कित्याक संवसारांत कस्त अनवर येतात गी म्हळ्यार थंय सांगता आमी गादीचो पुस्तक मुन्य प्रोवर्ब्स 14 अध्याय 12वें वाक्य सांगता मुन्य 14 अध्याय 12वें वाक्य थोडे पावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता
हांवें घरचें पुरा सारकें म्हूण दिसता, पूण शेवटी ती मरणाक पावयता. मरणाक खंयचें आत्मीक मरण म्हाका पळय, संवसारी मरण म्हाकाय येता तुकाय येता. केदाळय आमी रेडी आसाचे, पूण सासनीक मरणा विशीं देव उलयता. थोडे पटी मनशाक आपली वाट सारकें म्हूण दिसता, हांवें करचें तें सारकें म्हणून. कित्याक म्हज्या भावा आनी भयणी, हांवें केल्ली सूख म्हाका कळोवंकूच कळना. हांवें करचें पुरा सारकें म्हूण हांव चिंता, आनी एकल्यान म्हाका जागृत केल्यार जाल्यार तुवें केल्लें सूख म्हूण सांगल्यार मात्र हांव म्हज्या मतीक येता. थोड्यांक तेंय वचना, थोड्यांक तेंय वचना. देखून म्हज्या भावा आनी भयणी अलर्ट रावचें. हेरांनी तुमकां करेक्शन करतना, हेरांनी तुमचें सूख दाखयतना दया करून ओपन करून घेवचें तें सूख. सारकें घे ना म्हणून हांवें तें केल्लें सारकें म्हूण सांगता जाल्यार खंडीत तो मरणाच्या वाटेर आसा. सासनीक जिवीत तो ओगडायता म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. गादीचं पुस्तक 14 अध्याय 12वें वाक्य सांगता. गादीचं पुस्तक 16 अध्याय 2 वाक्य. गादीचं पुस्तक म्हणणं प्रोवर्ब्स 16:2 अशें सांगता. मनशाक आपले वाटे सारक्यो म्हूण दिसतात, पूण सर्वेस्पर देव आत्म्याची तपासणी करता. म्हजी वाट म्हाका सारकी म्हूण दिसोंक पुरो, पूण सर्वेस्पर देव म्हज्या आत्म्याची तपासणी करता. म्हजो आत्मो कितलो नितळ आसा, म्हजी कूड नितळ आसा गी, या म्हजो आत्मो नितळ आसा गी म्हणून परकिता म्हणटा सर्वेस्पर देव. मनशाक आपल्यो वाटो सारक्यो म्हूण दिसतात, पूण सर्वेस्पर देव आत्म्याची तपासणी करता. मगच्या भावा आनी भयणी, आमी पुरो केल्लें सारकें म्हणून चिंता. एक एक पटी वडिलांय तशेंच आमी सारकी आसा म्हणून ना, एके पटी मस्त सुकान आसता आमी. आमकां थोडे पटी पळय, एक टिचर आपल्या भुरग्यांक करेक्ट करूंक पळयल्यार त्या भुरगीं करेक्ट जायना जाल्यार त्या टिचरीक राग येता. तशेंच देव आमकां आमची सुकी दाखयतना आमी ते सुकी ती दिना जाल्यार देवाक कितलो राग येता. देव आमचो करेक्ट टिचर म्हज्या भावान भयणी ह्या संवसारांत. बरो टिचर म्हळ्यार पवित्र आत्मो जावन आसा. पवित्र आत्मो हर एक शिकोवन आमकां दिता. देखून आमी ह्या टिचरीचो पयलो मान करचो, गौरव ह्या पवित्र आत्म्याक, ह्या पवित्र स्थानार आसल्या देवाक आमी दिवचे म्हज्या भावानी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. जेरेमिया प्रवादी पुस्तक सांगता 17 अध्याय 10वें वाक्य. जेरेमिया 17:10 सांगता, हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताच्या सालीक आनी कर्णेक फावो ती मोजिरी दिवच्यांत ताच्या काळजाची परीक्षा करता. हर एकल्यांक तांची तांची मजुरी तांकां मेळटली. एक इंडियन गाद आसा, जैसी करणी वैसी भरणी म्हणून. जें कितें करताय तें भोगूंकूच आसा ह्या संवसारांत. हांव सर्वेस्पर म्हणटा, हर एक मनशाक ताच्या सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची हांव परीक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता म्हणटा सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड. ह्या पवित्र पुस्तकाची शिकवण तितली घट आसा, बरी आसा, आनी ती ओपन काण घेवंक एक फावटी जायना आमकां. आमचे सुकी आमी तिद्दूंक तयार नाव, आमचे पाताक आमी वळखून घेवंक तयार नाव, आनी हर एका रितीनी आमी स्टबन जाता, आनी की हार्ड जाता आमचे काळीज आमी आनी की घटकन काण घेता. पत्राद्वारी काळीज देखून एजेकिएल प्रवाद्यान सांगिल्ली उतरां खंडीत जावन हांव तुमच्या पत्राचें काळीज काडटलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आपयतले जायते आसा. चकडांक देवान बागेवनपणाक म्हणून आपयला, देवाच्या मुखामोळ पळोवंक आपयला, पूण पळयता थोडेच. देखून आज आमचे हर एकल्याची म्हजी आनी तुजी आमी परीक्षा करूंक जाय. आमकां देवान आपयला, आमी देवाच्या मुखामोळ पळोवंक शकता गी. ह्या देवाच्या उतरा प्रकार देवाक आमी पळोवंक देखूंक शकता गी. देवाच्या उतरा प्रकार ताका आमी भोगूंक शकता गी. सुवार्ते मारिफात आमच्या जिवितांत बदलावण जाता गी. हे गरजेचें. देखून आमी आमची बदलावण जायचे, वैयक्तीक तरान आमची बदलावण जायचे. देखून देवाचे उतर सांगता पेद्रूचे 2 पत्र 2 अध्याय 9वें वाक्य. 2 Peter chapter 2 verse 9 सांगता अशें, देवाचे भिरांतीन चलतेल्यांक कश्ट आनी अनवरांतले कशें निवारूंक जाय म्हणून देव जाणा. आमी भिरांतीन आसोंक जाल्यार, आज सगळो लोक भिरांतीत आसा, आमी कश्ट अनवरांत आसा, आमकां कशें निवारचें म्हणून देव जाणा. देव जाणा, ताका कळीत आसा आमकां कशें निवारचें म्हणून. सगळें देवाक कळीत आसा. देखून आमी देवा थंय येचें, देवा सांगता आसचें, देवा थंय जियेचें. ते जाल्यार मात्र आमकां ह्या कश्ट अनवरांतलो तो निवारतलो. देखून म्हज्या भावा आनी भयणी आनी उतर आमी आयकुया. मातेवाच्या वांजेलान 20:4 अध्याय वाक्य 20:9 तावन 30:1 म्हणसर.
20:4 अध्याय ते 20:9 वाक्य पळया. त्या दिसांनी संकश्ट काबार जाल्लेस सुर्याक काळबान पडटली, समुद्र उजवाड दिवचोना, नेकेत्रां मोळबारतावन सकला पडटली आनी अंतराळाचे सत्योत सगळ्यो लुकतल्यो. आनी 30वें वाक्य म्हणटा तेदवा आकाशी मनशा पासून गुर्त दिसतलो, तवळ संवसारांतलो सोर परसा विळाप करतल्यो आनी मनशा पुताक ओड पदवेन आनी महिमेन अंतराळाच्या कुपाचेर येता ताका देखतलो. आनी 30वें वाक्य सांगता व्हडल्या तुतरीच्या आवाजान आनी तो आपल्या दुतांक धाडतलो आनी ते संवसाराच्या चारय कुशीतावन दिगंता पर्यंत त्याच्या विसलेल्यांक जमो करतलो. आव्हानी तूं विसलोलो आसा गी, जमो करतना आव्हानी ताचे सांगात तूं आसोंगी हें चिंतून पळयचें. विसलेल्यांक जमो करतलो. कोण देवान विसून काडलेले, कोण देवा सांगता जियेतले, कोण देवाचेर भावार्थ दवरले, कोण संपूर्ण जिणी बदलले. थोड्यांनी अजुनूय सांगचे आसा अन्या बाय इल्लेशे त्या न्हय इल्लेशे काले मनशा सैम न्हय, मनशा सैम वय पूण जेजूय मनशा सैमान त्या संवसारांत जियेल्लो पूण पाताक एक सोन्न सगळें आमचे बरीत आसलो, आमच्या गतेन तो जियेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. कित्याक सांगता तो? कित्याक ताका ताणें कितें करीचें आसलें आमची जिणी म्हळ्यार आमी कशें जियेचे. जर जेजू हाचेर जैत वेला जाल्यार म्हाका आनी तुका ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक जाता, आमच्या कुडीच्या वडण्याचेर जैत व्हरूंक जाता, आमच्या संवसाराच्या आशा आकांक्षेर जैत व्हरूंक जाता. आनी कितलेशी मगच्या भावा आनी भयणी कितलेशे एक एक पाटी घडता म्हणे पळयल्यार आतां आमी एक एक पाटी बरीं आमच्या मनशांक कामां आसली, बरें गल्पान जोडताले, बरें सगळे आशा सगळे जोड खाण गेले आसलें पुरा जायत्यांनी गांवाक येवन ओगडायल्लें जालें. आनी थोड्यांची गोव बैल्या गांवांत, पूत बैल्या गांवांत, बैल हांगा गांवांत आनी गांवांत कालें पुताक आनी घोवाक सरप्रायज दिवंक गई. सगळ्या घरांत आसले इलेक्ट्रॉनीक वस्तू सगळें घर सगळें भरून सोडलां आनी पुरा लोनान घर आनी पुरा भरल्या उपरांत सगळे इलेक्ट्रॉनीक सरप्रायज दिवंक गई. आनी आतां घोवाक कामना पुताक कामना जोडून धरले कांयच ना, हांगा इतलें लोन आसा तर फारीक करचें कशें. आतां सरप्रायज दिलें आनी ह्या बायलेन घोवाक आनी पुताक सरप्रायज दिल्ले. आतां देवान हांकां सरप्रायज दिलां. काल करतली आतां घोवाक कामना फाटी येता, पुताक कामना पुती फाटी येता, पूण हांगा सगळे इलेक्ट्रॉनीक वस्तू तें जाय जाल्लें सगळें कितें पुरा मार्केटीन मेळटा पळय सगळ्यांच्या घरांत भरून दवरलां आनी येदो व्हडलें घर सगळें वस्तूंनी भरून दवरलां आनी सगळें हर एका म्हयन्याक लोन फारीक करूंक आसा. पुरो इन्स्टॉलमेंटान घालां आनी घोव म्हजो गळटा, म्हजो पुती गळटा, जाय तितले आमकां लोन काडयेत कितेंय करयेत म्हणून येणारी लोन कान पुरा घालून सोडलां. आतां काल करतलें. आनी एका स्त्रियेन तिका सांगलें गे तुजे कडेन इतलें भांगर आसा न्हय तें अर्दें भांगर वीक आनी पयलें रीण फारीक कर, घोवाक आनी पुताक टेन्शन दिनाका म्हणून. मस्त संगती अश्यो घडटात मगच्या भावा आनी भयणी. तुमी पळया संवसारांत जावं पुरो तुमच्या संसारा पळया, जावं पुरो तुमच्या कुटुंबांनी आसूंक पुरो आसले कितेंय येयल्लेशें जगोवन दवरनासतना देवाचेर पातयेनी ना तांकां. देवाचेर पातयेनी भावार्थ आसा जाल्यार तुमी जगोवन दवरचें म्हणून ना. खंडीत देव तुमकां पोसतलो कांय तरी तुमकां दितलो तुमकां कितें, पूण हें मागणें ना, भावार्थ ना, खंयचेंय ना, मीस ना, रजार ना, कांय ना. घरांत येदो व्हडलो टीव्ही सगळें एक कुटुंबाक एक फावटी हांव भेट करूंक गेल्लो आनी ती एकलीच स्त्री जियेताली. तिच्या कुटुंबांत पुरा सगळीं गेल्लीं, तिका भुरगीं नातलीं, एकलीच जियेताली आनी सगळे CC कॅमेरा घाल्यात. गेटीच्या भायर, गेटीच्या भितर, तोटांत आनी केलें घरा भितर पुरो CC कॅमेरा घालून ही टीव्ही मुखार बसता. हिका मीस ना, रजार ना, कांय ना. खंय सौगो पडलो, खंय मोडल पडलें यंत पळय तें आसा CCTVर. कोण हा कें पुरा मीस ना, मागणें ना, खंयचें ना, त्या घरांतल्यान भायर वचना, खंयचेंच ना. केदें व्हडल्या घर आसा, कितली आस्त बदगी आसा, पूण कितें फायदो? तें पळोवन थंय कांय टप्प जाल्यार जाली, सांगूंक जायना. मगच्या भावा आनी भयणी एक तुका भावार्थ आसा जे संपूर्ण देवाचेर ना तर तुका इल्लें आसतना इल्लें जमोन तुमच्या भुरग्यां खातीर कांय तरी इल्लें फुडाराचें तुवें करून दवरिचें. तुवें फुडाराक इल्लें करून दवरचें. खंय थोड्यांक कितलें आसल्यार पावना, थोडे आसलें नांत म्हणटात, केदाळे ना 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 म्हणून रोडोनूच काबार जाता. आसलें मायाकत जातालें देखून आसलें केदाला आसा म्हणा, ना म्हणलें नांत म्हणा खंडीत जावन. पूण आसा जाय तितलें, पूण ना म्हणटा जाल्यार
कांय फायदो ना एक दीस तें नांत जातलें कित्याक देवाचें उतरच सांगता निमाण्या दिसांनी हें पुरा घडटलें हें पुरा आमकां भोगूंक मेळचें ना देखून आमची आस्त बदीक आमकां कितें उपकारा पडची ना तसली परिस्थिती आज घडल्या जायते थोड्या कडेन जायतो जागो आसा जायते व्हडलें घर आसा पूण दुडू ना काम ना कितें ना खातेलें कितें कालें करतलें जागो खावंक जाता घर खावंक जाता कांय ना पूण आमची इल्लीशी तरी आमी क्रिस्तांवांनी इल्ली आमची इल्लीशी कितें म्हळ्यार आमची जागृत करून काडगेचें जागृत करून काड एक तर देवाचेर डिपेंड जावन जिवंक शिकचें ना जरी इल्लीशी आमचें प्रिपेरेशन जायचें मुखल्या जिविता मुखल्या आमच्या जिविता कांय तरी देखून देवाचें उतर सांगता मगच्या भावणी उगड्यापणाचो ग्रंथ 3रो अध्याय 10वें वाक्य रेव्हलेशन चॅप्टर 3:10 अशें सांगता दीग सोंसणिकाय विशयान हांवें तुका दिल्ली शिकोवन तुवें सांबाळ्ळी देखून आख्ख्या मनशा कुळाक पारखून पळोवच्या खातीर संवसाराचेर येवच्या कश्टां संकश्टांतली हांव तुका राखतलो म्हणटा देव प्रेज द लॉर्ड दीग सोंसणिकाय विशयांत हांवें तुका दिल्ली शिकोवन तुवें सांबाळ्ळी देवाची शिकोवन तुमी सांबाळल्यार देखून आख्ख्या मनशा कुळाक पारखून पळोवच्या खातीर संवसाराचेर येवच्या ह्या कश्ट संकश्टांतली हांव तुका राखतलो संवसारांत कश्ट संकश्ट येतले कितलेंय येतले कितले आनी खंयच्यो खंयच्यो पिडा येतात आनी केरळांत आनी थोड्यो पिडा येवंक सुरू जाल्यात मगच्या भावा आनी भयणी आमच्या भारत देशांत ह्यो पुरा पिडा पयलीं आसल्यो ह्यो पुरा नातल्यो पिडा आनी आसल्यो पिडा आतां एक एक वयर पडटे आसात कित्याक आतां हे पुरा संवसारांत येते आसा खोटेपणा वरवीं हे सगळे प्रकृती विकोवपाक आनी ताचे विशयान आमी उलयता पूण देवाचें उतर आमी पळयल्यार हें पुरा जिवितांत घडोवंकूच आसा आमकां पळोवंक मेळ्ळें आमच्या जिवितांत हेरांक पळोवंक मेळूंक ना आमी चिंता वता म्हणटात पुरा कोरोना टायमार थोडी मरण पावली बागी गे ती बारी बागी गे कित्याक आनी मुखल्या काल जाता म्हणून तांकां पळोवंक ना न्ही मगच्या भावान देवाक अर्गां दिजे तुमकां ही परिस्थिती पुरा पळोवंक देवान अवकाश दिला देव कितलो भाग्यवान देव कितलो पवित्र देव कितलो पावरफुल सत्यवंत म्हणून हे सगळे देवाचे सकत पळोवचे भाग तुमकां मेळ्ळा मगच्या भावानी बहिणी तुम्ही सर्वेस्पर देवा थंय जियेतात जाल्यार म्हणटा दीग सोंसणिकाय विशयांत हांवें तुमकां दिल्ली शिकोवन तुमी पाळल्या जाल्यार सांबाळल्या जाल्यार देखून आख्ख्या मनशा कुळाक पारखूंक पळोवच्या खातीर हांवें धाडलेली पिडा शिडा संवसार येवची ती कश्ट संकश्टांतली हांव तुका राखतलो प्रेज द लॉर्ड देव म्हाका आनी तुका राखतलो देव म्हाका आनी तुका सांबाळटलो देखून कोणाची कंत करनाकात जाता तितले तुमचे जिवीत कित्याक म्हळ्यार हाच्या फाटल्यान कंदीत जी कोण वाचून उरतात तांकां तांच्या जिवितांत संतोष मेळटलो तांकां उदरगत मेळटली तांकां समृद्धी मेळटली खंडीत आमी आसांव गिया ना पूण मुखल्या दिसांनी मगळा भावा आनी भयणी जर आमी जिवंत आसतल्या देवान आमकां जिवंत दवरलां जाल्यार हे सगळें आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक मेळटलें भिये नाकात कित्याक सर्वेस्पर देव म्हज्या आनी तुज्या सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड देव आमच्या संगत आसा देखून ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरलें देव सगळ्यां संगत आसा कोण ताचेर पाती येता कोण ताचेर भावार्थ दवरता कोण ताचे विशयांत चड आनी चड नियाळ करता तांचे संगता देव आसा देखून तुमी कांयच भियेवचे नाका ह्या संवसाराच्या खंयच्याच खोटेपणाक भियेवचे नाका आनी कितें जाल्यार भियेनाका तुमकां जाय जाल्यार सगळें सर्वेस्पर देव तुमकां प्रोवायड करतलो तुमकां सगळें तो दितलो कित्याक तुमी देवाचीं भुरगीं तुमी संवसाराचीं न्हय ह्या खोट्या सैतानाच्या जाळांतली सांपडलेली तुमकां भायर काडलेलो देव तो तुमकां पिडेंतलो भायर काडलेलो देव तो तुमकां नासांतलो भायर काडलेलो देव तो तुमच्या संगता वस्ती करचो देव तो तुमच्या संगता जियेवचो देव तो सकाळीं उठतना संजेर न्हिदतना राती न्हिदेंत ह्या सकाळीं तूं खंय भायर भितर येतना तुजी सांगता जिवचो देव तो देखून कांय भियेनाका देखून सगळे देवा सांगता तुजें जिवीत समर्पण कर दी त्या देवाचेर संपूर्ण भावार्थ दवर आनी माग आनी सदांच मागण्याक जॉयन जावंक प्रयत्न कर आनी तूंय सदांच मागण्यांत राव ते दळा देवाचेर विश्वास दवर पातयेनी दवर कित्याक तुका आज तुज्या कुटुंबांत कितें घडलां जावंक पुरो निराशपण आयला सलवणी आयला कितें आयल्यार हाच्या फाटल्यान तुमकां खंडीत संतोष आसतलो परत तुमकां समृद्धीचें जिवीत आसतलें कशें रुताक मेळ्ळें कशें त्या नेहमीक मेळ्ळें तशेंच म्हाका आनी तुका आनी एक नवें जिवीत आमच्या जिवितांत मेळटलें तें खंडीत ताचेर विश्वास दवरया भावार्थ दवरया आनी जेजूचेर विश्वास दवरून जिवंक प्रयत्न करया.